crores 11 lakhs in health directorate of health services म्हणजे फाटली पेमेंट केलेली ती क्लियर केल्या. Filling up of the post on the contract basis in the ESI scheme and under the Commissioner of the Labour and Employment. फक्त हे हॉस्पिटल असल्या कारणान आणि ही टोटली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम्स ESIची म्हणून तांकां पोस्ट भरपा खातीर एप्रुवल दिला विच इज एप्रॉक्सिमेटली 29 पोस्ट हॉस्पिटलाचे म्हणून तांकां दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर सर टोटली कारण हॉस्पिटल रिलेटेड म्हणून आणि ESIची स्कीम ती. ओके. ट्रान्सफर ऑफ लँड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वांयगिणी बायपास रोड गव्हर्मेंटाची लँड वांयगिणी बायपास रोडा खातीर ट्रान्सफर केल्या. आणि रिवायज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डंप आमी ई ऑक्शन पॉलिसी डम्प्साची केल्ली ती थोडीशी रिवायज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रायवेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो अशा जाग्या वयले डम्प्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन डायरेक्टली रेवन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन तेणी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेजेंट बीग आनी मोठो रेवन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो. आनी दुसरी गजाल जे बेस्टेड डंप प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली तांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. इट इज कितले पर्संटेज आनी कितें हे गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. म्हणजे हे डम्प्स कोणीच क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डम्प्स म्हणून आनी त्या जेच्या जागेन हो डम्प्स आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासलो. एट प्रेजेंट एप्रॉक्सिमेटली 30 to 40 डम्प्स आयडेंटिफाय केले. पण हे डंप खूब आसा अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात. हे ताजो बेजीक सर्वे करून हे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. तर ती एट प्रेजेंट हाजी पॉलिसी सुरू करतले म्हणजे डंप ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसांच्या भितर हेजें ऑक्शन जातलें. रेव्हेन्यू जनरेशन कितले जावंक शकता? इट डिपेंड्स अपॉन द कितलो ओवर आसा आनी कितल्या ग्रेडीचो ओवर आसा. प्रोजेक्शन हेजे एप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR ऑल्सो एट प्रेजेंट. म्हणजे ती डिपेंड्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी कितली आहा ती. बट वी आर एप्रॉक्सिमेटली तरी वचूं शकता. बट सुरवातीच्या घडीक 30-30 डम्प सुमार आयडेंटिफाय केला. तेजे ई ऑक्शन परत करतले. अशे वेगवेगळे कडेन राज्यांत असलेले डम्प हे आमी आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्ले आसा आनी ते ट्रान्सफरंट पद्दतीत हाजो ई ऑक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो. ही पॉलिसी पयलीं जाल्ली तितून फक्त थोडेशे चेंजीस करपाक जाय आसले म्हणून ती रिवायज्ड ई पॉलिसी ऑफ डम्प्स म्हणून हाडलेली. कॅबिनेटात एप्रूव्ह जाली. एक्सपोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द इंटरनॅशनल वुमन्स डे जो जाल्लो तेज्या एक्सपेंडिचर सँक्शनाक ताका हे दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ 350 स्क्वेअर मीटर ऑफ द PHC खोर्लीम टू द डिपार्टमेंट ऑफ द health research and Ministry of the Health and Family Welfare of the Government of India for setting up of the modern rural health research unit at PHC खोर्लीम. PHC खोर्लेचो 350 स्क्वेअर मीटर जागो हो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर हाका दिला फॉर द मॉडर्न रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट एस्टाब्लिश करपा खातीर. दिस इज ESIचे स्टाफ नर्स ज्युनियर असिस्टंट आनी हे ते जे हॉस्पिटलात डायरेक्ट लागता ते पोस्ट. ओके. ती रुटीन फाटली केस ती. एक गजाल आसा की वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हें सुरू आसा पळय फ्रॉड सुरू आसा ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा. पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या गोश्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें. कुडचड्यार तर ते आनी एक बँक फ्रॉड येयला. परत आतां म्हापसा जालो. म्हापसा आनी एक कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला. परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो. पर्वरी आनी कोण तरी आसा. म्हणजे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या
आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळी कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या त्याती हे कोणूच जे आसा पळय न्ही रे हातूंतल्यान सुटचें ना कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या एक केस एकटो येनासलो आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हें प्रूव जालें न्ही कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली ताज्या उपरांत आयज काल 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा खंयसरूच खंयच्याच गजालीचें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीसच्या बाबतींत एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस आयक तुका एकट्याक धरून भितर उडयलो मरे मागीर तूं आनी खंय न्यूज पळयता तर कॅबिनेटान वेरियस इश्यूजचेर डिस्कशन जाता कारण कॅबिनेट जेन्ना मेळटा तेन्ना कॅबिनेटांतले अजेंडा पास जातात बट सरकारांतले वेगवेगळे विशय जे आसता पळय न्हू ह्या सरकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जें आसा हें रुटीन जायत दिसता धरलो मरे त्या एकट्याक खंयचो एकटो इंजिनियराक धरलो हय आजुनूय म्हणजे अशें आसलेल्यांक सगळ्यांक धरता तेच ओके थँक्यू इट इज सबजुडियस आसा मॅटर